गोय हेल्थ हब जावचें म्हणून योगा नॅचरोपॅथी हॉस्पिटलांच्या माध्यमांतल्यान प्रयत्न करतले। हातूंतल्यान टुरिझमूय वाडोवपाक मेळटले। 2 वर्सांत हजारां मायज कोटींचे हॉस्पिटल धारगळे उबे जातले म्हणून आयुष मंत्री श्रीपाद नायक उलयलो। धारगळे 100 खाटांचे नॅचरोपॅथी हॉस्पिटल उबे जातले। हॉस्टेल आनी हेर सुविधाय जातल्यो। ताका हजारां मायज कोटी खर्च येतलो। म्हणजे एक आयुर्वेदा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जालें, ताजें एक काम जालें। तातूंत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ योगा आनी नॅचरोपॅथी, कारण गोंय हे टुरिझमाचें एक हब जाल्लो आसा। आज फॉरेनर म्हणजे तुमी जो इंटरनॅशनल डे ऑफ योगाक जो आमकां सपोर्ट मेळ्ळा, आज जगातली संपूर्ण सगळीं राष्ट्रां आज योगा तांणी एक्सेप्ट केल्लो आसा। आनी त्यामुळे गोंय एक हेल्थाचोय हब जावचो आनी तातूंतल्यान ह्या इन्स्टिट्यूटाचो आमकां खरोच सपोर्ट मेळटलो। लोक योगा संदर्भात येतले, तातूंतल्यान योगातून आपले हे क्युअर करूं शकतले। त्याच नॅचरोपॅथी एक नवीन हे आसा, तांकां आकर्शण आहा नॅचरोपॅथी हो आयुर्वेदाचो एक दुसरो एक वखदां नासतना क्युअर लोकांक क्युरियोसिटी आहा तो गोंयांत जर जालो जाल्यार टुरिझम वाडोवपाक हे हातूंतल्यान आमकां बरें पडटलें आनी गोंयच्या लोकांची सेवा त्या माध्यमांतून जातली। आनी तातूंतय 100 बेडाचें हॉस्पिटल नॅचरोपॅथीचे आनीक योगा आनी नॅचरोपॅथीचे रिसर्च हे 2 गोष्टी तातूंतल्यान जातल्यो। हो एकच कॅम्पसाक आमी एकोमोडेट करून घेतले 2 लाख जागे, कारण एक ते सेंटर जातले न्ही, सेंटर ऑफ एक्सलन्स जातले आनी त्यामुळे फास्ट जालें की विदीन 2 वर्सां आमी काम पूर्ण करतले। धारगळचो प्रोजेक्ट फर्स्ट फेज जी आसा तातूंतल्यान हॉस्पिटल आनी अदर ज्यो सुविधा आसात तातूंतल्यान आमी 500 कोटी हे फर्स्ट फेजीक आसा आनी 500 कोटी सेकंड फेजी आसता। ताचो मागीर हॉस्टेल, भुरग्यांक रावपाची सोय आनी काही रिसॉर्ट टायप आमी रूम नवीन हे करतले, म्हणजे स्पेशल ट्रिटमेंट दिवपाक लागून टुरिस्टांक जे फॉरेन टुरिस्ट आसले तांकां म्हणजे वेगळे आमी एक रचनी केल्ली आसा। अशें म्हणून 1000 कोटी हो आतांचो एस्टिमेट आहा, कदाचित तो थोडो वाडूंक शकता। धारगळीच्या जागेचे पोझिशन मेळ्ळे काय दुसरे दिसाच टेंडर काडटले। फावंडेशन आमकां पोझिशन ऑलरेडी एमओयू आमचो जाला। ह्या जागे संदर्भात राज्य सरकारान 2 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आमकां दिल्ली आसा। फक्त पदेशान आमकां जाय, पदेशान ह्यो ज्यो गोष्टी करूंक जाय, मार्किंग डिमार्केशन हे करूंक जाय, ते हे जालें की व्हेरी नेक्स्ट डे आमकां पदेशान आज मेळ्ळे, नेक्स्ट डे वील गो फॉर टेंडर जावन कदाचित म्हयने भितर काम आमचें सुरू जातलें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी। म्हापशा नगरपालिकेन आता शारांत वेगवेगळ्या सुवातींनी सीसीटीव्ही कॅमेरा घालपाचें थारायलां। पालिकेक पुलिसेन सुचोवणी केल्ली। पालिकेची पोन्नी बिल्डिंग कला संस्कृती खात्याक भाड्यान दिवन थंय डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी करपाचो प्लान आसा। मार्केटाच्या मास्टर प्लॅनाक खंय येता त्या 8 तारखेक बसकेत मंडळ मान्यताय दितले। पालिका कावन्सिलाच्या बसकेत हे निर्णय जाले। आमची ओल्ड बिल्डिंग आहा ती आमी पयलीं एक डिसिजन घेतलेलें की ती डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चराक दिवपाची, म्हणजे नॉट डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी करपाक। सो आतां परत ते रेजोल्युशन घेतलेलें एक्चुअली, पण ते प्रिसायज नासलें, कारण तितून त्या रेजोल्युशनान बिल्डिंग आमची सरेंडर करची जाल्यार ती आमी टोटली आमचे ओनरशीप तांकां वयतली हो विशय आसलो। हो आमी अशें थारायला की आमी तांकां ती रेंटेड दिवपाची म्हणून। जो मार्केटाचो प्लॅन आसलो पळय तो आज आमी कावन्सिला कडेन घातलेलो, ओन्ली टू टेक सजेशन आनी कितें कावन्सिलाचें सजेशन जावं कितें आसा तो। एक्चुअली आमी कन्सल्टंट हो 2014 जेन्ना संदीप फळारी चेअरपर्सन आसलो तेन्ना आमी हो कन्सल्टंट नेमणूक केल्लो आनी तेज्या अंडर म्हापसा मार्केटाचो प्लॅन चालू आसलो, मास्टर प्लॅन ऑफ म्हापसा मार्केट। आनी तेज्या अंडर तितून आनीक थोडें इन्क्लुजन करून आतां हो तोच जेन्ना आमकां सीएमान सांगलें 20 कोटी दिता म्हणून तोच आमी हितून इन्क्लूड करून एक वेल फर्निश्ड आमी प्रेसाकूय दाखयल्लो आसा, सगळे प्रेजेंटेशनूय जाल्लें आसा। तितून मेंटेनन्साचो कॉस्ट इन्क्लूड करूंक नासलो, तो इन्क्लूड करून येता ते 8 तारखेर आमी तो प्लॅन एप्रूव्ड करतले। पुलीस डिपार्टमेंटा कडसून जे इन्स्ट्रक्शन येयल्लें तेंच्या प्रमाणे आमी इन म्हापसा ज्युरिडिक्शन वेरियस लोकेशनान आमी सीसीटीव्ही कॅमेरा हे करचे, इन्स्टॉल करचे। आनी त्या प्रमाणे तेंचे लोकेशन्स येयल्ले तेजेर आमी कावन्सील रेजोल्युशन घेतला। त्याच प्रमाणे आमी न्यू म्युनिसिपल बिल्डिंग तशीच ओल्ड म्युनिसिपल बिल्डिंग जे बायोमेट्रीक आमचे जे स्टाफ
थंय वचून हें करतात थंय. तशेंच म्युनिसिपल गॅरेज फाटल्या एक इन्सिडंट जाल्लो आमच्या म्युनिसिपल गॅरेजीन. कोणी तरी आमच्या टायरांचेर चाकू उडलो आनी 7-8 गाडयो आमच्यो पंक्चर करून दिल्यो. त्या प्रमाणे आमी थंय 2 आमी CC कॅमेरा इन्स्टॉल करपाचें अशें रेजोल्युशन घेतलेलें. शेनवारा देशभरात मुस्लिमांनी ईद उल मिलादाच्या निमतान रॅली काढल्यो. गोंयांतूय ह्या निमतान वेगवेगळ्या शारांनी रॅली जाली. ह्या वेळार शरबत करून लोकांक पिवपाक दितात. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.